नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। निमणे विष्णू बीजेपीतूच गोंयांत आम आदमी बहुजन समाज ना सुरक्षीत, बहुजन समाज मंच सुरू करपाची विष्णूची घोषणा। पोर्तुगीज नागरिकत्वाचे मुद्द्याचो अभ्यास करचो पडटलो, विदेश व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शिदाचे वक्तव्य। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा, केंद्रात मोदी आयल्यार प्रश्न तडीक। मायनिंग डंप प्लॉट कन्वर्जनांतल्यान जोडले 216 कोटी। मायनिंग लिजाचे पावणेचो प्रश्न व्हरतले नव्या सरकाराकडेन। मुख्यमंत्री म्हणटा, सेजाचे अधिकारी कपातीच्या प्रश्नात घालतले लक्ष। गोवा रायडर्साची चांदोर रोमन लुइजा सुपरक्रॉस ट्रॅकाचेर न्यू युरा सुपरक्रॉस सर्त। 41 रायडर्स वांटेकार। पळयात रायडरांचे एडव्हेंचर आनी करामती। खबरो विस्तारान। निमणे विष्णू बीजेपीतूच रावलो। आपूण पक्ष सोडचो ना, मात गोंयांत आम आदमी आनी बहुजन समाज सुरक्षीत ना म्हूण बहुजन समाज मंच सुरू करपाची घोषणा विष्णून केल्या। हल्लेखोरांक धरूंक सरकाराक दिल्ली मुजत सोंपले उपरांत विष्णून आपली भूमिका स्पश्ट केली। विष्णू बीजेपी सोडटा म्हूण वावड्यो उठिल्ल्यो। आपल्याक न्याय मेळना म्हूण तो आतां राज्यपालाक मेळटलो। रेवड्या हल्ल्यांतल्या पीडित आमदार विष्णू वाघान बुधवार आपली भूमिका स्पश्ट करपाची घोषणा केल्ली। ताणें सरकाराक दिल्लो प्राझ सोंपलो, ते प्रमाण तो मिडिया कडेन उलयलो। तो भाजपा सोडचो ना। वाघ आता बहुजन समाज मंच सुरू करतलो। तर म्हाका राजीनामो दिवपाचें कारण ना। राजीनामो दिवपा सारकें वायट कृत्य हांवें कसलेंच करूं ना। भारतीय जनता पक्ष सोडून भायर वचप हें म्हज्या एजेंडाचेर ना, हें हांव क्लियरली करूं शकता। म्हाज्या हेज्या हल्ल्याचो हांव व्हडलो बावू करचो ना। लोकांक जर पुलीस वेळच्या वेळार न्याय दिना जायत की गोंयच्या ह्या बारीक मनशाक शक्ती दिवपा खातीर येणाऱ्या काळान म्हणजे येत्या ह्या 1 ते 2 म्हयन्या भितर हांव बहुजन महामंच हो स्थापन करतलो। श्रमजीवी कष्टकरी सगळे लोक आसा, ह्या सगळ्या लोकांक आस्पावपा सारको एक बहुजन महामंच हो तयार करपाची घोषणा ही हांव आयच्या दिसा करता। आपल्याचेर जाल्लो हल्ल्याचो विशय सर्वपक्षीय पावण्यार व्हरपाचे विष्णून थारायला। सामाजीक आनी साहित्यीक मळावेल्या लोकांनी ताचेर जाल्ल्या हल्ल्याची जाय तशी दखल घेवंक ना म्हूण तो मातसो बेजारला। राज्यपाल गोंयांत पावतकच विष्णू आपली केस घेवन ताकाय मेळटलो। ताणें पक्षाचो वांगडी आनी आमदार सुभाष फळदेसाकाय धुवन काडलो। बारीक जे कोण बारीक किडयाऱ्यांनी जी करबटां आहा, म्हाजेर कोणें आरोप करचे न्ही आनी त्या बारीक किडयाऱ्यांनी म्हाका सल्लो दिवचो न्ही। हांवें ठरयल्लें काल की सुभाष फळदेसायान जें कितें उलयलां तेका उत्तर दिवचो ना म्हणून, कित्याक तुमकां हांवें सांगिल्लें की ते बालबुद्धीच्या मनशाक हांव उत्तर दिना म्हणून। पण म्हाजेर उलोवचे पयलीं 10 वेळ ताणें विचार करचो म्हाका सल्लो दिवचे पयलीं। की भाजपाच्या कार्यालयान काम करपी कांय कर्मचारी आहात, हो गानू नांवाचो मनीस फेसबुकार म्हाज्या विरुद्ध कॅम्पेन चलयता आनी कमेंट्स मारता। जे थंय पक्षाच्या पेरोलाचेर पक्षाचे सर्वंट म्हणून जे काम करतात तांकां पक्षाच्या आमदाराचेर हे टिका करपाचो खंयचो अधिकार कोणें दिला तांकां? आमच्या अध्यक्षानूय म्हाका सांगूं जाय। आनी फेसबुकार सुद्दां एक सर्कल जाला। विष्णू बुधवार सावन आपले मोहिमेक लागला। ताणें मनोज केदाराक मिडिया मुखार उबो केलो। मनोजाक ताच्या इश्टान मारिल्लो, पूण पुलिसांक ताका न्याय दिवंक जमलो ना। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। गोंयच्या पोर्तुगीज नागरिकत्वाचे मुद्द्याचो केंद्राक पयलीं अभ्यास करचो पडटलो। ते उपरांतच कितेंय जावंक शकता अशें केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शिदान म्हळां। गोंयांत न्यू इयराक आयिल्लो तेन्ना तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। पोर्तुगीज नागरिकत्वाक लागून केंद्रीय गृह मंत्रालयान आमदार कायतूक भारतीय नागरीक म्हूण अपात्र थारायल्ल्यान गोंयच्या लाखांनी लोकांच्या नागरिकत्वाचो प्रस्न उपरासला। गोंय सरकार म्हणटा हो प्रस्न केंद्रान सोडोवपाचो। दोट्टी नागरिकत्व दिल्यार हो प्रस्न मिटता। मात मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता त्या कोतान त्या खातीर नवे सरकार तेय बी भाजपाचेच येवचे पडटले। केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शीद गोंयांत न्यू इयराक आयिल्लो। ताका दाबोळे विमानतळार प्रुडंटान गाठलो आनी पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो प्रस्न काडलो। तो म्हणटा असल्यो गजाली रस्त्यार सुटनात, विशय कितें तो पयलीं ताका पळोवचो पडटलो। दिशान परब प्रुडंटा खातीर। मायनिंग डंप प्लॉट कन्वर्जनांतल्यान सरकाराक 216 कोटींची येणावळ मेळ्ळ्या। दिल्ली मुजत म्हळ्यार 3 जानेरा मेरेन आनीक 20 कोटी मेळपाचो अदमास आसा। मायनिंग लिजांचे पावणेचे कोफुसांवाचो प्रस्न केंद्रांत नवे सरकार सत्तेर येतकूच तडीक लावपाचो यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। सेजा गोवान काडून उडयल्ल्या अधिकाऱ्यांक चर्चेक आपयल्यात अशेंय पर्रीकारान सांगलें।
एक्सपोर्ट ड्युटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान 30% लायिल्ली पळय, दॅट रिड्युसीस विंडफॉल प्रॉफिट. नाव वॉट हॅपन्ड when this was levied, that time it was very heavy. In between, international prices increased. That's why the profit again became windfall. Till then, initially it was the windfall profit was absorbed by 30% export duty. So you want to increase it further? I don't give you the method because I am not the finance minister of the country. But whoever becomes finance minister, I can suggest him some solution. No, when BJP will come into power, that I will suggest him solution. Whoever is mining extraction should be restricted within 25 million tons. Fresh extraction. We suggested that if there is a proper mining corridor established, we can have another 20 million ton here. Now Supreme Court has appointed a 6-member committee to decide about what should be the capping. I hope the committee looks into the matter properly, discuss it with the state government and decides. मायनिंग सुरू जाल्लें जाल्यारय पयलीं इतलें जावचें ना. मायनिंगात कामाक आशिल्ले गोंयकारांचें हित सांबाळटले अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. सेजा गोवान कामगाराक काडपाक सुरवात केल्या. सरकार आतां मध्यस्थीचो यत्न करता. even if mining starts, 40,000 people would be jobless. अशे GCCN figure. तू GCCI को ना पण तेजे तुम्ही कितें स्टडीज आणि पहिली म्हणजे मायनिंगान भितर एक सबस्टेन्शियल नंबर ऑफ डावन द लायन जो पळय लेबर आशिल्लो पळय तो आउटसायड गोवा आशिल्लो. द मोमेंट मायनिंग स्टॉप दे ऑल वेकेटेड. यू कॅन रियलायज इट इफ यू गो डीपली स्टडी इट. सो तो पळय बेकार म्हणटा पळय तो आसतलो. वील सी दॅट गोवन्स आर प्रोटेक्टेड. आयज आपयले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.